आमच्या रोमगड आसा परुळेकरांच्या घरा कडेन पावलेले आसा। फाटल्या 100 वर्सांची आमची परंपरा आसा। एकाच घरा कडेन आमी रावतात ते म्हणजे परुळेकरांच्या घरा कडेन। हो आमचो अनिल परुळेकर, त्याचो आजो राया परुळेकर आसलो पळय तेन्नाच्यान ही परंपरा चालू आसा। तेंचे कॉन्ट्रिब्युशन तशें आसलें म्हणून गांवांत तांकां हो रिस्पेक्ट आनी भोवमान कसो दिलो जाता। आनी आमच्या वांगडा आसा अनिल परुळेकर, ते तुमच्या तेजे बद्दल सांगतले। जरा अनिल परुळेकर आता ही परंपरा माझ्या आजच्या टायमार चालू आहा। तो आधी तेजे तेंपार तालगडी म्हणून करतालो, ते लेजीम बिजीम सगळे गांवांत घेवन ते शिगम्या खातीर करताले तेज्या परस म्हजो बापूय आहा। आतां आमी करता म्हणजे आतां आमच्या घरा कडेन तेंच्या खातीर जाणट्यांनी केला म्हणजे खातीर आमचे एक रिस्पेक्ट म्हणजे आमचे गांवचे लोक आमकां येतात टोमाट घेवन हांगा मातशें खेळटात बिळटात चल्ले। ही परंपरा आदली म्हणजे जाणट्यांनी करून दवरल्या पळय ती म्हाका जाली आतां 60 वर्सां। तेच्या पयलीं पासून चालू ना हे आमच्याच घरा येता, ह्याच घरा वयता नाल्यार देवळांनी वयता, नाल्यार देवळांनी सगळे भोंवतात। सर्वाणीच्या देवळान, बेताळाच्या देवळान, मागीर धालाच्या मांडार अशें देवळां कडेन भोंवता। फक्त परुळेकरांच्या एकाच घरा कडेन अशें येवपाची एक प्रथा आसा फाटल्या 60-70 वर्सांची। ना हांगाच्यान बेताळाच्या देवळा कडेन वयतले, बेताळाच्या देवळा कडसून हो एक नाल आसता तो काडटा मागीर नाल काडप जाता। मागीर धालाच्या मांडार राष्ट्रवाच्या स्थाना कडेन वयतले आनी थंयच्यान मागीर होमखणा कडेन वता। 60 years म्हणजे 57-58 years जातली तेन्नाच्यान आमची होमखणाची प्रथा सुरू जाल्या। आमची 9 दिसांची धुळवट सकाळी फुडें आमचो जाणटो हांगासर गाराणें घालतात, चंद्रकांत घाडी साखळकर म्हणटात, ग्रामस्थ सगळे जमलेले आसतात। सगळी आमची शर्वाणी माता, बेताळ, राष्ट्रोळी सगळी राखणदार आनी ग्रामदेवता हांकां तो गाराणें घालतात आनी मागीर होमखण मांडप सुरू जाता। होमखण मांडल्या उपरांत आमी 3:30 सांजचे रोमटाक स्टार्ट करतात। आमचे रोमट लक्ष्मी नारायणाक पांयां पडल्या उपरांत आमी ग्रामदेवी शर्वाणीच्या दर्शनाक वयता। थंयसर ढोल ताशे वाजयल्या उपरांत, रोमट नाचल्या उपरांत आमी आत्माराम परुळेकर ह्याच्या घरा वयता। आदी पासून परंपरा आसा 60 वर्सांची। त्या उपरांत आमी बेताळाच्या देवळांत वयता तेंच्या दर्शनाक। थंयच्यान आमी धालांच्या मांडार येता, राष्ट्रवाचें स्थान, थंय दर्शन घेतल्या उपरांत हांगासर आमी 9:30 पावणे 10 कशें पावता। तेच्या आदी हांगासर होमखण पेटयल्लें आसता आनी होमखणान वचप स्टार्ट जाता 9:30। असलें वैशिश्ट म्हणजे ह्या होमखणान वचपा खातीर कसलें व्रत धरचें पडना, उपास तपास करचे पडना आनी धर्माच्या जातीचें कांय बंधन ना, कोणीय हितून जावंक शकता। फाटलीं 60 वर्सां 58 वर्सां सुमार हांगासर परंपरा चालू आसा, प्रथा चालू आसा। म्हणजे अजून तरी असले एक्सिडेंट अशें कांय जावंक ना। लोकांची श्रद्धा आसा, श्रद्धेन ते बरे भशेन ही प्रथा चालू आसा। त्या टायमार पयलीं एक बाबल साखळकार म्हणून आशिल्लो, ताचेर भार येतालो आनी तो धालांचो मांड म्हणून आसा थंयसून तो कोळसुली घेवन हांवें पयली याद आतां भुरगेपणांत तो सारको फास्ट धांवत टायप येतालो आनी हांगा तो ती कोळसुली दवरून जावं कोळसुली ओतून कितें तरी तो करी आपले गाराणें घालपाचें काम। तेच्या पयलीं कितलो लेट जावं कितेंय जावं उजो पेटनासलो ह्या होमखणाक। तो होमखण पेटोवन मागीर लोक धांवपाक सुरू जाताले। इतलो उजो आसता तो ट्रकभर जळोव, इतलो उजो आसता ते कोळशे कुशीक काडून लोक तातूंतल्यान धांवता कोळशारसून। केन्नाच हांगा एक अपवाद सोडीत जाल्यार केन्नाच अशें कोण पडलेलो भितर ना। पडलो तो बावडो तेजो पांय मातसो इफेक्टीव आसलो तेन्ना, त्या खातीर तो पडलो, नाल्यार कोणाकूच अजून पर्यंत कसलीच इजा जावन हे जावन बारीक फोड कोणाकूय येतात पूण आनी कांयच ना। तशें खावपाचें तूं न्हांवनूच येवंक जाय, बाकीचे कडेन कितें प्रथा आसा जावं चाली रिती कितें आसा तें आमकां खबर ना शिरगांवा सकट। पूण हांगा कसलेंच बंधन ना, कोणेय खंयच्याय जातीच्या धर्माच्यान कितेंय खावन पिवन जाय तसो सोरो पिवन सुद्दां तो भितरसून वता। तेजे कडेन फक्त तेजी ताकद आसूंक जाय बरे भशेन चलपाक। आमी जे पळयत आयला हांगा तरेतरेचे बाकीचे लोक येतात, म्हणजे गांवचे लोक आसतात, कलांगूटचे आतां ट्युरिस्टूय येवंक लागल्या आनी हो खर्च दिसान दीस वाडत गेला। आतां प्रत्येक गोश्टीक पयशे काडप शक्य जायना। कोण बिजनसमॅन आहा बारीक दिता, कोण व्हडले पयशे अमावंट दिता। तो जवळ 18,000 रुपयाचो जवळ पळोवंक फकाणां कशी दिसतली कोणाक? इलेक्ट्रीक सगळें हांगा डेकोरेशन
दर्शन केलां ते आतां रातचे तुमकां काडलें आतां दिसना. तेजे भायर मागीर जे धोल फोडीत आसतात जांबडी ती निल्लावतून हाडपाक एक तांबडे आतां कितले जाल्यार जांबड्याचे काय बरेच जांबड्याचे पयशे घेता. ते पयशे खूब वता. तांबडी केन्ना केन्ना 10 तांबडी बी फुटतात. ताका तेल लागता. मागीर भुरगे आसता तांकां खावंक पिवंक कितें उसळ पाव हें तें हो खर्च खूब जाता आनी इट इज गोईंग बियॉन्ड कंट्रोल नाव डे. सगळ्यांत वाडत आसा, लांकडां वाडत आसा. पूण एक लोकांची उमेद आनी वार्षिक परंपरा करपाक आमी गांवांत कंट्रिब्युशन खरें म्हळ्यार मेळटा तें चालू दवरला. आतां ह्या उत्सवाक कित्याक भुरगे अजून वांटेकार जातात त्या खातीर भंय ना फुडें ही परंपरा जातले म्हणल्यार भुरगे चलयतले. हय लोक खूब येता. लोक गांवचो सगळो लोक येता, बायलां येता, भुरगे येता. पयलीं कितें आसतालें लोक दुसऱ्या वाड्यारसून चलत येवपाक थोड्यांक रातचे त्रास जाताले. आतां चलतूय येतलो जाल्यार अख्ख्या वाड्यार लायटी आसता. आतां प्रत्येका कडेन मोटरसायकल आसा, मोटार आसा म्हणजे लोक सगळे गांवचो येतातूच. पूण भायलो लोक खूब येता, ट्युरिस्ट येता आनी ते एन्जॉय दीस प्लेस. हांगा म्हाका दिसता हजारांनी लोक असो आसतलो खूब जाले. आनी सोशल मिडियाक लागून लोकांचे अवेरनस अशें खूब जालां. आज म्हाका 4-5 तरी फोन येयले, आतां तुमचें केन्ना स्टार्ट जातलें. विवेक मिनेजीसाचो फोन येयलो, अरे मुद्दाम आमी येतले. आनी एक बरें दिसता की तितून जें वैशिश्ट्य म्हटल्यार सगळ्या धर्माचे लोक येवंक शकतात, भायले पासून येवंक शकतात. खूब कडेन बंधनां आसात. प्रदीपान आतां बाबूल साखळकराची गोश्ट सांगली, तेची आनी एक सांगता. आमचो चुलतो आसलो तो, तेचेर जेन्ना भायर येतालो हांगासर 1 किलोमिटर अंतराचेर आमच्या सिमिनारी कडेन एक वड आसा, तो भाराचेर धांवतालो आनी थंयसून ताळ्या हाडटालो वडाचो. आनी तो ताच्या फाटल्यान कोण कोण भुरगे धांवताले. पूण तो परत येतालो सरकारी बांये कडेन, म्हणजे हांगासर अर्ध्या किलोमिटराचेर. तेन्ना तो येताना परत मेळ. म्हणजे तेन्नाचे भार, तेन्नाचे खुदप, तेन्नाची श्रद्धा ही अजूनही श्रद्धा आसा, खुदप ना. आनी अजून तरी होमखंड चालू आसा आनी लोक श्रद्धेन ही होमखंडान वता. केन्ना चिंतिना की आपूण पडूंक शकता, आपणाक फोड येवंक शकता म्हणून. आनी अजून तरी लोक बिंदास वचूंक शकतात. सगळे लोक धांवून जाले की आमी बंद करता. थोडे जाण परते परते धांवूंक सोदतात. आमी मागीर लोकांक रिक्वेस्ट करता, थोडे भुरगे घेवन धांवतात, थोडे 3-4 फावटी धांवतात. लोकांचे मागीर एन्थुसियाजम आहा पळय, उत्साह मात्र चडूच वाडटा. आनी आमकां नाका आसता हांगासर एक्सिडेंट बी जातले. अजून तरी जावंक ना, तरी आमी अवॉयडूय करपा जाय न्ही. Really excited to be here. I'm very fond of Saligao. I know Saligao pretty well, but this is something I've never been to, and it's such a vibrant tradition. What a day! I've actually often come to feast Saligao church, which is opposite, but over here to see a couple of thousand people. आदिवासी आणि हे धूम धमाक्यान करतात आणि ह्या आजोबाला मध्ये तुमच्या भारत आलो आपण सगळे म्हणजे तो पहिले सगळे करतालो कळस करतालो कळसांची उंचीर घालतालो आणि तो कळस आणि भाषण करते म्हणून आवाज बोलते हाका हा कळस आणि आवाज बोलते हाका करता जेव्हा गावाने सांगणे करता आम्ही त्या सांगणे करताना सर्वांनी येता मुर्डेश्वर वडार आमच्या देवता खातीर तेका सगळ्यांक देवान बरी सांगणे करतात आनी सगळे लोक जमोन सगळी देवाक नाल दवरून सगळे पांयां पडटात आनी सांगणे करता आनी मागीर देव हांगा धांवतात. आतां सगळे जाण सगळो काळान सगळो लोक येतात ताका वाड्याचो लोक येतात कांय ना कोणी घरात कितेंय कर कशा वता काय नाही. शांताराम केरकर साळगांव. आम्ही ल्हानपणा पासून ह्या होमखंडान एकुणीशे 64 पासून वयता आनी तेन्नाच आमी अशें आमकां आनी हे ट्रेडिशनल लोकांक दिसान दिवस वाडले जाता आनी कोणाकूच कांय अशें त्रास जाल्ले ना. कोणाचें फॅमिली ट्रेडिशन काय आमचे आदी पासून आमचे फॅमिलीसून स्टार्ट जाल्ले. आतां हे आमचे सगळे गांवचे जाल्ले हा आनी गांव आमचो सगळ्या सदांच आमच्या वांगडा आसता आनी गांवचे लोक सगळे आनी हे आमचे होमखंड म्हणजे कितें आहा आमच्या नव्या दिसाक
हें जाता पळय आमची होलीचें हें जाता तेच्या नव्या दिसा हें आमचें स्टार्ट जाता नव्या दिसा आनी हे अमखाण आहा पळय ते खूब पयलीं पासून आहा आमच्याच घराण्यासून स्टार्ट जाल्लें आहा पूण आमचे एक ग्रामस्थ आहा पळय ते सगळे एका सहभागी जाता आनी आमचे बरोबर सदांच रावतात ते आनी ताका लागून हे उत्सव आमचो वर्सान वर्स वाडता तूं पळयता कितलेच हजारांनी लोक हांगा जमलेले आहा आनी हे एका आमच्या अमखाणाक सालिगांवचेच न्हू कालांगूट सगळे सरावंडींग आमच्या बार्देस एरियेंतले तशेंच भायले सगळे पेडण्या सगळे एरियेंतले लोक आमचे ह्या अमखाणाक येतात आनी हे अमखाणान आजून पासून कोणाक अशें देवाची इंजरी जावना जावं कोणाक बाधा जावना आजून पासून हितून आमच्या बापायन सांगला त्या प्रमाणे सगळे लोक कितेंय खाण येतात तशें कांय हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे हितून वयता पूण आजून कांय प्रॉब्लेम ना देवान सगळें सांबाळलेला शर्वाणी वेताळ आनी ग्रामस्थ म्हणटा ते सगळे बाकीचे आनी आमच्या गांवच्या लोकांच्या आशिर्वादान म्हणटा ते हें बरे भाशेन चलता आनी अशेंच आमी वागता देवा कडेन सदांच सगळे जाण भावकेन चलन हें आमचें जें अमखाणाचें ह्या प्रथा आहा ती सदांच फुडें व्हरपाक जाय आनी अशीच उरची अशी आमची इच्छा